कोरोना लॉकडाऊनात गोंयच्या काजूचे बाजारपेठेचेर मोठें संकट. काजू कोणूच उखलूंक तयार ना. जे मोजके कारखानदार काजू घेतात तेवूय सापूच उणे रेटीन, फक्त 60 ते 80 रुपयान किल. काजूकारां कडेन स्टॉक पडला मात उखलपी कोण ना अशी परिस्थिती. सरकारान मोलाचेर आदार दिवन साल्वार करचे. वर्साचो खर्च तरी सुटूंक जाय म्हणून काजूकार मागतात. स्पेशल रिपोर्ट. बरें, तू वयता खंय? काजी नाही. आणि तुमच्या आता काजी व्हरता कोण? आमने मारे बाबा जीवा हां, कोण येना? अजून पण काजीच दिवंक न्हय तूं? मागीर आता तुजें चलता कशें घरांत बी? कशें तरी चलोवचेच पडटा. शेतकऱ्यांचे नुकसान म्हणजे आम्ही जर आता काजी जर तांकां कारखानदारांक घेता 100 रुपयाने घेता, 50 रुपयाने येता, 60 रुपयाने घेता अशें जर दिले जाल्यार आमकांच नुकसान जातली. सरकारान पयले भायली जे काजी आहे त्यांना असेंब्लीन ठराव घेतला आणि भायले काजीक टॅक्स डबल बसयला. तेन्ना आमचे स्थानीक काजीक रेट बरो मेळचो असो म्हणून सरकारची योजना आहा. त्यांचे आम्ही कामाक येता 25 वर्सां जाली आणि दिसोडो करून पोट भरता आमी. आणि माझे 4 भुरगे आसात घरा कडेन. तांकां न्हू कसलें काम ना, गव्हर्मेंट ना, काय ना. लोकांचे हाजिरीच करून पोट भरपाचा. हेंचे आतां न्हू दिसोडो करून मी 4 पोटां तेंची कशी भरपाची? तुम्ही आता गव्हर्मेंट कामाक लायल्या न्हू, चौग जाण 2 जाण घराक 2 जाण लायल्या. ते आता पोटां भरतले. म्हयन्याक तांकां कसो तरी पगार मेळटलो. आणि आमी त्या भुरग्याक कशें वयर काडपाचे? आमच्या भुरग्याकय तुम्ही कामाक लावना. आणि आता काजी 4 आसले न्हू, एक आमचे आता गरीब दिता न्हू 1 किलो 50 किलो आमच्या घरात आहो. ते बी आमचे कोण व्हराना. 50 रुपया 60 रुपया म्हणतात. आम्ही आता खावपाचा काय आणि जगपाचो कसं? आणि त्या पात्राचे जर म्हाल कोण व्हराना जाल्यार तो पात्र म्हणून आमकां पयशे खंयचे दितालो? तेजेर आता तुम्ही न्हू सरकारान कांय आमकां गरीबाक म्हणटका सपोर्ट कांय करूंक जाय. सांगपाचें म्हटल्यार आतां जे काजीचे जो हंगाम आहा तो सध्या तरी आहा 60% पीक आहा, पण ताका रेट ना. आणि ह्या कारणाक लागून खूब समस्या निर्माण जाल्ल्यो आहा. दुसरें म्हणजे कोणा कडेन संपर्क सादपाकय प्रवास करपाक चान्स ना, कारण ते व्हायरसाचो जो हें जाल्लो आहा ताका लागून संपर्क सगळे तुटलेले आहा. आणि दुसरें म्हणजे रेट प्रत्येकाक विचारले अशें फोनाचेर जाल्यार कोण तरी म्हणटा 60 रुपया, कोण 70 रुपया म्हणटा. पण आतां हे रेटीन आमकां परवडोंक शकतले का? परवडोंक शकचें ना. काजी लागलेलो रे, म्हणजे काजी रेट ना न्हू. सोसायटीत एक मारता तो हेवरांक येता कातका 40 आनी 60 व्हरता. कशें आमी घालचे तेच कळना आमकां. म्हणून मागता आमकां एक फिक्स रेट दिवची आमच्या कुडवाळ्यांक अशें. फुडें आतां काजी न्हू तांकां काजी मोर करचे पडटात. बेणपट्टीचें हें तें जालें जायना भागाना आमचें. हांव सगळ्या लोकांक सांगता आमचे तरी आनी म्हाज्या फ्रेंडांक जावं म्हाज्या वाड्याच्या लोकांक त्यो अश्यो काजी हें करा. आमकां दर बरो मेळटलो. सरकार आमची योजना करतलो. आणि गोवा बागायतदारांक बोर्ड लायल्या शिवाय आमी काजी विकूंक व्हरोनय. गोंयच्या 70 केपें, सांगे, फोंडे आनी काणकोण ह्या सारकेल्या गांवगिऱ्या वाठारांनी काजू हे लोकांचे एक मुखेल उत्पन्न आसा. पूण कोरोनाच्या ह्या संकश्टाक लागून ह्या सगळ्या लोकांचेरूय अशा प्रकारचे एक संकश्ट येयल्ले आसा. आणि तांच्यो काजी जी आसा त्यो सध्या कोणूच घेयना. सगळो स्टॉक जो आसा तो घरान आसा. सरकारान ह्या सगळ्या गजालीचेर बेगिनांतल्या बेगीन कितें तरी एक निर्णय घेवचो आनी तांकां एक माफक अशी रेट तांच्या काजींक तांकां मेळोवन दिवची अशी ह्या सगळ्या लोकांची मागणी आसा. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने.